नमस्कार गंगाराम गिलबर्ट फेर्नांडीस RGP प्रेसिडेंट सांगे. सो व्हिडिओ काडपा कारण म्हणल्यार हाडली दिसान हांवें थोडेशे व्हिडिओ काडले रिगार्डींग डेंजरस ब्रिज कंडिशन पळय आहा न्ही ताका सेफ्टी कन्सर्न ना. सो आमी सगळे ब्रिज इन्स्पेक्शन केले ऑल ओवर सांगे वचून. मागीर आनी एक इशू आसलो तो हॉस्पिटलाचो इशू. तांकां पावर जनरेटर बॅकअप पळय आसा फोर्स तो ना. थर्ड आसलो तो एक ह्युमन सेफ्टी तो टॉयलेटींग म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेक टॉयलेटींग लायट ना ते लॅचीस आहा ते लागना. सो आयज कन्सर्न पर्सनांनी सगळें लेटर केल्लें आसा. आयज लेटर केलें डेप्युटी कलेक्टरा सगळीं लेटरां प्लस म्युनिसिपालिटी हें आहा त्या म्युनिसिपालिटीक लेटर केल्लें आसा. सो आयज सगळें डॉक्युमेंट केलें आमी तांकां दिल्ली आसा फायल आनी ते फॉलोअप करतले. सो डेप्युटी कलेक्टर आमकां एक बरो वेलकम दिलो की तो जेचेर ताबडतोब एक्शन घेवन आमकां रिपोर्ट कॉपी दितली म्हणून सांगलें तेणें. थोडे पळय अशें उलयता की RGP मेंबर फकत व्हिडिओ काडटा फकत उलयता कांय करना. बाबा पळय पेपर वर्क केला आमी सगळें पेपर वर्क केल्लो आसा. आतां फॉलो करपाचें काम न्ही हे कन्सर्न ऑफिसर आहा न्ही तांचें. फर्स्ट आसा तो ब्रिजाचो तो फाटल्या दिसांनी इन्सिडंट जालो तुमकां खबर आहा. सो आमी सगळे ब्रिजाचेर भोंवले. तारेपांडो ब्रिज, बामणसायड टू नुनुलें ब्रिज, वरकोटा टू पिराराज ब्रिज, मागीर वालशां म्हणटा थिंगा वालशां भाटी पंचायती पडटा तो तेज ब्रिजाची कंडिशन आमी दाखयली तुमकां. पोत्र्यां ब्रिज आहा तो व्हेरी डेंजरस कंडिशन आहा. मागीर जामगाळ ब्रिज सेम सेफ्टी मॅटर. मोगोळे ब्रिज तो खंय तरी कॉलेप्स जाल्लो आसा. तुमी पयला जायते मिडियाचेर येयला. पयलीं आमी काडलो व्हिडिओ बट जायते मिडियाचेर येयला. सेकंड कन्सर्न आसलो ते आमी ह्युमन सेफ्टी पळय आसा पळय म्युनिसिपालिटी टॉयलेटी खंय तरी कॉम्प्रोमायज करता. रातची ती भायले पळय टॉयलेट येता ती भिवन पाडी येता. पळय तुमकां दाखयला एक विंचू बसून आसलो थिंग दारां. सो हे खंय तरी टॉयलेटीचें लॉक चलना आसलें. सो आमी कन्सर्न जो CO आसा चीफ ऑफिसर ऑफ सांगे म्युनिसिपालिटी कावन्सील ताका आमी लेटर केला आयज आनी तेणी सांगलां तेजें एक्शन घेता म्हूण. सो तांकां कितें फंडिंगाक कितें प्रॉब्लेम आसा तांचे कडेन तो तितलो फंड ना ताका लायटीक प्रॉपर कनेक्शन करपाक. सो एटलीस्ट हांवें म्हणलें टेम्पररी कितें तरी कनेक्शन आहा ताका दिया ताका. आतां सेफ्टी मॅटर दवरा आनी जाता तितली बेगीन तेजें परमनंट सोल्युशन काडा. मागीर आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर. ती सांगेकाराची आमची जी अशी परिस्थिती येयल्ली आसा की एक सादो पावर जनरेटर बॅकअप सांग्यार मेळना. आयज हांवें डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें आसा की हो पावर बॅकअप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक रातचें सांग्यार तुमी जाणा फाटली लायट वचत रावता ती आपा लिपा खेळत रावता. सो ही लायट हो पावर बॅकअप व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक रातचे समज एक कॅज्युलिटी समज एक ट्रीट करपा जाय जाल्यार तांचे कडेन लायट ना. ते टॉर्च पेटयता ते वाती पेटयता. आमी खंयची सेंच्युरी रावता आमकां कांय खबर ना. रियली हो एक दुर्दैवाची गजाल ही की वाती पेटोवन समज एक ट्रिटमेंट करपाक लागले आनी जे पेशंट पळय ते रातचे आसा बाडे ते समज वातीचे समज ते हॉस्पिटलान न्हिदता जाल्यार तुमी चिंतपाक शकता की कितें दुर्दशा आहा ती आमची सांगेची. आतां आमी पळयलां डॅमार व्हडली लायटी घाल्या आमदारान. आरे बाबा ह्यो लायटी पयलीं हॉस्पिटलान घाल एक पावर जनरेटर बॅकअप हाड. आमी करया रे महोत्सव करया लायटी दाखोवन लोकांक शो ऑफ करया म्हण तेजे बराबर हे हॉस्पिटलान मातशें एक जनरेटर हाडून उडय जाता जाल्यार तूं कडेन. लोकांक दाखोवपा बेश्टो नाका थिंग पयसो म्हूण नाका. थोडे अशे गांवांचे डॅमार वाडे डॅमा बुडोवन पळय तांकां सायडीक पळय लोकांक लुगार दिल्ले. आज पासून तांकां लोकांक लुगार मेळना. उदक तर सोडूनच दी. पायपलायनी घालून दवरल्या फकत एमटी पायपलायनी ते पायपां उदक वचना आनी तूं डॅमाची पातळी वाडोवपाक सोदता. कोणा लागून घाटया लागून. बेजीक फॅसिलिटी पळय जी सांगकारां मेळपा जाय ती मेळना खंय तरी. वाती पेटोवन लोकांक ट्रीट करता हॉस्पिटलांनी. आनी दुर्दैव गजाल आनी कितें सांगपा तुका. तेचो जे पयशे डॅमार मोडले न्ही ते लायटी न्हिसोवपाक बरी गजाल सांगे दाखय बरें म्हूण दाखय बट हेंचेर मातशें नजर मारय. दूख भोगता आमकां हे सांगेची दशा पळयली जाल्यार. सो एज अ RGP मेंबर आयज सगळें लेटर केल्लें आसा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीनी तेजेर ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. देव बरें करूं.